हुडकून गेल्यो शेळयो विसर जावन आसा तुज्या नाराचेर सोम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुजे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वस्पोरा देवा तुजो आदार मागता हत्या काळजान मंदिरांत तुज्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता आतां आमचे सोम्या निरता ओडा मोनान तुका लगता. ह्या मिसा वेळार आमी लिल्ली पायस हिच्या आत्म्या खातीर विशेश रितीन मागया. आज तिचीं भुरगीं घरा रावनूच म्हयन्याचे मीस तिच्या आत्म्या खातीर भेटयतात. ही लिल्ली पायस कोणगी म्हळ्यार हांगासर कार्मेल स्टुडियोंत वावर करून प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी दिसपडटें मीस रेकॉर्ड करून तुमकां वेळार यूट्यूबाचेर वा टीव्हीचेर मेळचे बरे तें अपलोड करूंक वावर कसो क्लियोन डिसोजा हाची व्हडली माय. तो सुमार फाटल्या एका म्हयन्यांतावन आमचे सांगातात तासा दीस आनी रात म्हणले बरी फेस्ताकी ताका घरा वचूंक जावना. ताचो उपकार आमी बावडटा आसतना ताच्या कुटुंबाच्या ससन्या खातीर आमी मागता आनी तांचे बराबर तांच्या व्हडले मायच्या आनी जिची भुरगीं आसात तांच्या आवयच्या आत्म्याक शांती ह्या मेसावळार आमी प्रत्येक जावन मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. म्हज्या भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावत बरें वंटो घेवच्या खातीर आमचे पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वपुत्र देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मोनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन जावन वार करी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनाचे करात म्हणून प्रार्थना मागता. सत्पदविदा देव आमची एकाकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. कणवण्या बापा पातकाच्या कोंडान पडून गुलाम जाल्ल्या आमकां तुज्याच साकरांक तुजे पुताचे कालतेकाये वरवीं उबारून तुवें तुजीं भुरगीं केलीं आनी आमचीं काळजां सर्गींच्या संतोशान भरलीं. तो हो संतोश सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून सस्ताच्या संतोशाक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्रतेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. जुदेवनय आसलेल्यांनी देवाचें उतर घेतली म्हणली खबर धर्मदूतांक आनी जुदेयांतल्या समेस्त भावार्थ्यांक पावली. पेद्रू जेरुसलेमाक गेल्या वेळार सुनतगारांनी ताची टिका करून सवाल केलें.
सुनत जावंक नातलेल्यांक तुवें कितें म्हूण भेट दिली आनी कसो तूं तांच्या सांगाताक जेवलोय? तवळ पेद्रून घडल्ले संगतीचो सुरूतावन अखेर पर्यंत हे परी विवर दिलो. हांव जोप्पा शहरांत मागण्यार आसतना ध्यान परवशांत पडून हांवें एक दर्शन देखलें. व्हडले एक शीड कशी अंतराळा थावन 4 कोनशांनी उमखळावन आसलेली कसलीगी एक वस्त देंवून येताली ती हांवें देखली. ती शिदा हांव आसले कडेन येवन पावली. ती हांवें सारकी देखल्या वेळार तातूंत मोनजाती, रानवट मृगां, जीवदाळी आनी आकाशाची सुकणीं म्हाका दिसलीं. तवळ पेद्रू, ऊठ, मार आनी खाव अशें म्हणटलो एक ताळो हांवें आयकलो. पूण हांवें म्हळें, ना सुमया, नाका. अशुद्ध वा बस्ट जाल्लें कसलेंच येदोळ हांव आपूण नेना. पूण दुसरे फावटी त्या सर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हळें, देवान शुद्ध केला तें तूं अशुद्ध म्हणना नाका. अशेंच 3 फावटी घडलें. शिकी ती वस्त आसा तशी अंतराळाक फाटीं ओडून व्हेली. ह्या फाटाफाट सेजारया थावन म्हजे सरशी म्हूण धाडिल्ले 3 जण हांव आसलेल्या घरा येवन पावले. तांचे सांगता वचूंक हांवें फाटीं फुडें करिनये म्हूण पवित्र आत्म्यानच म्हाका कळीत केलें. हेर 6 जण भावूय म्हजे सांगता सेजारयाक आयले. आमी सक्कळी कर्नेलाच्या घरा गेल्या. आपणाक एक देवदूत दिश्टी पडलो आनी ताणें अशें म्हळें म्हूण तो म्हाका सांगूं लागलो, जोप्पाक जण धाड आनी पेद्रू म्हणटात त्या सिमांक आपोवन हाड. तो तुजे लागीं उलयतलो आनी ताच्या उतरां मुखार तूं आनी तुजें सगळें घराणें बचाव जातलें. पूण हांवें उलोवंक सुरू करतच सुरवेर आमचेर देंवलोलो तेच परी तांचेरय पवित्र आत्मो देंवलो. तवळ जुवावन उदकान स्नान दिल्लें, पूण तुमी पवित्र आत्म्यान स्नान घेतल्यात अशें म्हूण सोमयान सांगलेल्या उतरांचो म्हाका उडास आयलो. देखून आमी सोमया जेजू क्रिस्ताक सतमनल्या वेळार देवान आमकां दिल्लें तेंच देणें तांकांय दिलें जाल्यार देवाचेर आड वचूंक हांव कोण? इतलें आयकतच ते समाधानी जाले. तितलेंच न्हय तर देवान हेर जातींच्याकी जिणी बदलून जिवचे संदर्भ दिला म्हणून ते देवाक महिमा दिवंक लागले. देवाचे उतर हे, देवाचे व्हड उपकार. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तानेता. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तानेता. जशें मेरू वामते जरीक तानेता तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तानेता. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तानेता. केन्ना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तानेता. तुजो उजवाड आनी तुजें सत म्हाका पाठाय. तींच तुज्या पवित्र दोंगराक वाट व्हरूं आनी तुज्या निवासाक म्हाका पावों. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तानेता. तेदवा तुजे वेदी मुखार हांव वेतां. म्हाका संतोश आनंद दितल्या देवा हुजीर रावतां आनी विणे वाचून तुका वंदितां. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तानेता. Alleluia, 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 alleluia. हांवच बरो गवळी म्हणटा सुमी. हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखतां आनी तेय म्हाका वळखतात. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia,
सर्वीस पॉल तुमचे सवे असो तुमच्याय सवे असो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया त्यावेळी जेजून म्हळें हांव बरो गवळी बोकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय आनी बकरेय ताचे स्वंत न्हय देखून सुण्या वागाट येता तें पळयतच तो बोकऱ्यांक सोडता आनी बोळण धांवता सुण्या वागाट बोकऱ्यांक दन दुस्पाटायता कामाक रावलोलो पळता कित्याक तो सांबाळसो मनीस बोकऱ्यांची ताका चिंता ना हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात म्हज्या बकऱ्यां पासत हांव म्हजो जिवस दितां ह्या हिणांत नातल्ले हेर बकरेय म्हाका आसात तांकांय हांवें लागीं हाडिजे तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हिण जातलो आनी एक गवळी म्हजो बाप म्हजो मोग करता कित्याक म्हजो जीव परत्यान जोडच्या खातीर हांव तो ओपून दितां कोणी म्हजे कडचो बलात्कारान तो काडिना म्हजे स्वंत कुशेन तो हांव दितां तो दिवंक आनी तो परत्यान पाटी घेवंकी म्हाका अधिकार आसा अशें कर म्हूण म्हज्या बापानच म्हाका ताकीद दिल्या देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता पेद्रू ऊट मार आनी खा ना सोम्या नाका अशुद्ध वा बस्ट जाल्लें कसलेंच येदोळो हांव आपड नेणा देवान शुद्ध केलां तें अशुद्ध म्हण नाका हीं उतरां कोणें कोणाक केदाळा म्हणलें हें सवाल मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हांव 7व्या क्लासींत शिकतना आमकां 7व्या क्लासीच्या दोतोनीच्या पब्लीक परिक्षेक आसल्या पोर्शनांत आमकां शिकोवंक आसलें आनी हीं उतरां आयच्या पयले वचपांत आमी आयकलीं धर्मदूताच्या त्या कृत्या पुस्तकांत कित्याक हीं उतरां आज आमकां आयकूंक मेळटात आमी जाणाव जेजूच्या जिवनपणा उपरांत पेंतेकोस्ता दिसा आपोस्तलांचेर मरेचेर पवित्रत्म देवलो आनी त्या उपरांत जायत्या जुदेवांचेर पवित्रत्म देवून आयलो कित्याक तांणी पवित्र स्नान स्विकार केलो आनी ते क्रिस्तांव जाले पूण दुसरें पेंतेकोस्त द पेंटेकॉस्ट ऑफ द जेंटायल्स जेंटिलांचें पेंटेकॉस्ट आसलें आनी तें कशें घडलें म्हणून आज पेद्रून त्या वाचपांत आमकां विवरसून सांगलें रोमाचो तो कोर्नेलियस ताच्या घरा पेद्रू स्वता परगड करता आसतना जेंटिलांचेर पवित्रत्म देवून आयलो आनी जायते जेंतील क्रिस्तांव जाले हें दुसरें पेंटेकॉस्ट आनी अशें जाल्ले वरवीं पेद्रू जेंटिलांत वेता तांकां स्वता परगड करता तांकां आणखी सण शिक्षीत करता आनी हें पळयल्ले हेर आतां क्रिस्तांव जाल्ले जुदेव ताका म्हणटात तूं सुन्नत जावन आतलेल्यांक कितें म्हूण भेट तुवें दिली आनी कसो तूं तांचे सांगात जेवलोय हेंत सवाल जेजू कडेन या जेजूच्या शिसां कडेन जुदेवांनी विचारलें जेजू जिवंत आसतना तुमचो मेस्त्री पातक्या सांगाता सुकाकारा सांगाता कित्याक जेवता कित्याक बोरसाता कित्याक तांचे कडेन उलयता कित्याक तांकां मेळटा आनी आज हें सवाल पेद्रूक सुन्नत जावन आतल्या कडेन म्हणजे कोण जुदेव न्हय तांचे आनी कोण जुदेव न्हय आसले आनी आतां कोण क्रिस्तांव न्हय तांचे कडेन तूं कित्याक म्हूण गेलोय तांचे सांगाता कित्याक बोरसालोय तांचे सांगता कित्याक तूं जेवलोय आनी तो वळ पेद्रो
आपणे देखलेल्या दर्शना विशीं तांकां सांगता कशी ती एक वस्त सर्गातावन एक बाटी एक बास्केटी भशेन देंवोन आयली आनी तातूंत सर तरेच्यो जिवी जीवदाणी मुनजाती हे सर्व आसले आनी पेद्रू ऊट मार आनी खा म्हणून ताका ताळो आयकलो नाका सोम्या अशुद्ध बस्ट जाल्यार हांवें केल्यार कसो खावूं ना म्हणलो पूण तोंड ताका आनी तो ताळो सांगता देवान शुद्ध केला तें अशुद्ध म्हणनाका म्हूण आनी हें दर्शन जोप्पा शहरांत आसतना ताणें तें देखल्लें आनी ताका त्या दर्शनाक आनी आपणें आतां जेंतिलांतय तांचे सांगता बसून सुवात पगडच्याक संबंद आसा जेंतील ते सुन्नात जावनात म्हणल्या खातीर ते अशुद्ध न्हय जेंतील म्हळ्यार कोण जुदेव न्हय आसलेल्यांक जेंतील म्हणटाले जुदेव न्हय आसलेल्यांक जेंतील म्हणटाले तर देवाचें राज जुदेवांक मात न्हय वा जुदेव आतां जे कोण क्रिस्तांव जाल्यार तांकां मात न्हय सर्वांक तें प्राप्त जाता कोणीय अशुद्ध न्हय कोणीय अशुद्ध न्हय आनी त्या खातीर हें दर्शन पेद्रू विवरून सांगता आनी आपणें केल्लें सारकें म्हूण तो सांगता भावानो आनी भयणीनो एका तरान आमी आतां सकाळां सांगाता आसाव जशें नोयेच्या काळार बुर्तुगोल आयिल्लो आनी त्या आर्क पेटेंत स तरेच्यो जिवी मुनजाती सुकणीं सावजां स तरेच्यो जिवी सांगात आसल्यो तशें आमी सर्वां आतां एका रितीन सांगाता आसाव म्हूण सांगयत सामाजीक अंतर आसा सोशल डिस्टन्सिंग आसा पूण आतां जात मत खात भेद धर्म हें खंयचेंच ना सक्कळी एकाच त्या कोरोना वायरसाक बली जाल्यात या ताचे वरवीं जाल्ल्या अनाहुता लागून लॉकडावन जावन सक्कड आमी सांगाता एका आर्क पेटेंत सक्कडां सांगाता संवसारांत घरा भितरच आमी आसाव तर आमचे मदें आतां एका रितीचो अंतर ना सामाजीक अंतर सोशल डिस्टन्सिंग आसा दुसरो खंयचोच अंतर ना पूण आमी आतां उडास दवरी जाय जी कोण कोरोना वायरसाक तांकां कोरोना वायरसाचें इन्फेक्शन जालां तांकां आतां समाजीन एका तराचो बहिश्कार तांकां क्वॉरंटायन करतात तांकां पयस दवरतात आनी तवळ आमी तांचे तावन पयस रावता आनी पयस रावपाक जाय सोशल डिस्टन्सिंग सामाजीक अंतर आमी पाळोवंक आसा पूण काळजांत आनी मनांत न्हय ती अशुद्ध न्हय ती जाती भायली न्हय काती भायली न्हय आमच्याच जातीची आमच्याच कातीची आमचेच भाव आनी भयणी सामाजीक अंतर आमी पाळोवंक आसा दुसऱ्या खंयच्याच रितीचो अंतर न्हय काळजा मनाचो अंतर न्हय काळजान मनांत ती आमचे भाव भयणी आमी तांचे भाव भयणी म्हणली आनी एकाच कुटुंबाची आमी म्हणलें त्या चिंताप मोतींत आमी दवरूंक जाय आनी हें गरजेचें आनी उपरांतय तांकां आमचे तां पयस दवरचें न्हय भलायकेक लागून तांचे तावन अंतर सांबाळचें वय सरकार आमकां सांगता आनी तें आमी पाळोवंक आसा पूण खंडीत जावन तांचे पासत चड आनी चड मागणें करन काळजान मनांत तांचे थंय चड लागीं आमी आसूंक आमकां आयची सुवार्ता आनी आयची वाचपां प्रती जावन उलो दितात दुसरें चिंता भावना आनी भयणीनो म्हाका तडे पटीन बगचें आतां कशें आमी सकाळां सांगाता आसांव की अशें सगळो संवसार एकाच देवाचेर पातयलो जाल्यार कितलें बरें आसतें आयच्या सुवातेन जेजू म्हळें म्हज्या हिंडाक सर्वांत दितले हेर बोकरे आसात तांकांय म्हज्या हिंडान हांवें घेवन येवंक जाय तांचे खातीर जीव दिवंक हांव आयलां ह्या वर्सा दियेत आमी मनशा जिवाक गौरव दिवच्या वर संभ्रमता हांव आनी जेजू जिवीत उदंड मापान दिता सगळ्यां खातीर आपण असो जीव ताणें दिला आनी तो देवनूच आसा आमी सगळ्यांनी जियेचे म्हूण पूण आमी पातयेचो देव अब्राहमाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो आमचो देव इस्रायलीचो देव आनी त्या देवाचेर आमी पातयेता तशेंच सगळो संवसार जर निजा देवाचेर खऱ्या देवाचेर सोम्या जेजू क्रिस्तान बऱ्या गवळ्यान दाखयल्या देवाचेर पातयलो जाल्यार आनी आतां जशें जात मत कात भेद नासतना सांगात आमी एकच ह्या संवसारांत एकाच कुटुंबाक सर्वली सांगात आमी एकाच भाव भयणी आमी मनशा धर्माची म्हूण कशें जियेता तशेंच सगळें वर्सभर आनी अखेर म्हणसर आमी एकाच धर्माची आमी सगळां त्या जेजू क्रिस्ताचे भाव भयणी सक्कळ अक्रिस्तांव लोक समेत एका निजा देवाच्या पातयलो जाल्यार कितलें बरें आसलें हें जावं दे आमचें मागणें आमच्या खातीर सर्वां खातीर जीव दिवंक आयलो जेजू बरो गवळी जिवीत आमकां दिवंक परत ह्या वेरेचेर उंड्या वयल्या रुपार हजर जाता आमी ताचे कडेन मागया
कोणाकच आमच्या भाव भयणीक आमी आमच्या काळ जामोनांत हांव पयस करिनाशें आनी सगळ्या संवसाराचेर जेजू क्रिस्त जावन आसा खऱ्या निजा देवाचो पोत तो खरो गोवळी आनी आमी सगळ्यो तेज्यो शेळयो म्हणून आमी एक हिंड जावं जेवंक एक बाग आमकां फावो जावन दी म्हणून आमी मागया. सरशी पापायेता अर्पण आमचें करता स्वीकार तुका परता हें तुजें मागता सर्वेस पोर्तुव आमचो Trustetso Bedeta unogomazo Duta Chavarazzo Jezucha povit kuri Paglu dijiveta tanzavu म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपूर देव बापाक मानता असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पवित्रच्या देवा सर्वेस्व मानून घे. बापा सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें कुशाल केली तुजी पवित्र सभा उपकारे काळजां तुका हिंदेनी ओपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतच तुवें तिका फोव केलें तशेंच सर्गेचो तो उत्सारो व्हरतो अपरिमीत संतोच आपणा फोव कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस प्रार्थना उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व कळी आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हरत्या दाबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमचे पास्काची बली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो लांब युग संपलो विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गेचे दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचगी तुका जय जय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय उंचगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस म्हणून सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताचे काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांच्या भोगताना मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गोत परगटोया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पावनावं वेळ समका सोडला सोमिया संसाराच्या सर्वुंडारा आमचे सर्वोंकाचे ख्रिस्ताचे जय. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्ती बरें उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सलवणीचे खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगन बाप्पा, पीटर पावलांच्या गोवळे बाप्पा आनी सगळे ह्या जागे वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची प्रत्येक जावन लिल्ली पायसाची एकागूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट कितें मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परचडे मुखामळ पळोवंक होबकार आम्हा सुमेश तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती भगेन जुजय तिजोपती भगेन धर्मदूत आवेलाचे सांतेरेज कोर्साचो सांजो हांव जेजूच्या जाणफूल सांतेरेज आनी सर काल तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोबो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजू आमचो गोवळी आमी ताच्यो शेळयो ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना देवाक बाप म्हूण उलो करून सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर शिकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणलें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबरशान अतले जाल्यार आमकां तुजे उदार कोतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकारांतले वाटाय. कित्याक राजोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांच्या न्हय पूण तुज्या पवित्र तुज्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जिवन क्रिस्ताचे शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमच्या सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. आपल्या बकऱ्यां खातीर जीव दिवचो बरो कवळी जिवन क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी निजायकी सुभागी. सुमया तुजे भितर म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास
तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा हें म्हणपाक येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजे दयाळ देश घाल. पास्काचे संभ्रमणेन तुज्या सासणेक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर मेळमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवयाचो सर पुरुता देव बाप पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता. Alleluia, serves porace, punajivan Christa jai jai. Alleluia, serves porace, zaite volta somya jai jai. Paskacha povitsa kala, balvosu amka budela. Gavya somya amcha mogara, somi mornatan utala. Alleluia, serves poracai, punajivan Christa jai jai. Alleluia, serves poracai, zete volta somya jai jai. Moga putra soe, aukva moria shirwadi mamka. मागीर खुर्चेची कुर्बान वर आमकां आमच्या देवा आमच्या आसमानांतल्यान बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन.